सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. भाव भयणीनो, मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे मिसाक. आमचे बरोबर आसा फादर डॉमिनिक डिकोस्टा. फादर डॉमिनिक डिकोस्टा आमचे इगोर्जेंत वावरूंक कालच्यान आमचे मदीं हाजीर आसा. फादरान जायतीं यादनीकपणाचीं वर्सां फाटलीं 35 वर्सां आमच्या गोंयांत पवित्र सभेंत आपलो आदार, आपलो सहकार आनी आपलें मुणयारी जिवीत दिलां. कांय कपेलांनी, फिरगोजांनी पातकूर कसो वावरून आमी कितें भशेन तुमच्या नांवान, सगळ्या ताळगांवच्या भाव भयणांच्या नांवान, तशेंच आमच्या हांगा समुदाय, आमचो समुदाय आसा पॅरिश कम्युनिटीच्या नांवान फादर डॉमिनिक, ताका आमी माये मोगाचो आनी काळजा बरी येवकार दिता. आनी आमचे बरोबर ताका बरी भलायकी, काळजा मनाची जाणवाय आनी आमचे बरोबर हांगा वावरूंक सांगताक ताचो आमी सहकार मागता. वी ऑल वॉर्मली वेलकम फादर डॉमिनिक in our parish. Let's give him a big hand. Father Dominic गांवान माजोड्डीचो, आमी लागींच दुसरे वाड्यान ओन्ली मोस्टली ऑलमोस्ट सेम बॉर्डर लायक. आनीक आमी सगळे माजोडकार बराबर सांगताक मेवता जायते फावटी. आनीक फादर डॉमिनिक हांगा आमचे बरोबर काम करूंक आयला. ताका आमचे स्वागत, ताका आमचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. बामणीन आमी सांत आमी मांडो घेता आसतना रेजिनाल्ड डिसोजा हे आमचे बाब आसात. आमी मागता आज ताची गोची दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. ताका सर्गीच्या बापान आपली शांती, आपलो विसव फाव केल्यार पुरोवन मागतना आमची भयण पल गोमिस आपलो वाडदीस समरमता. पल आमचे भयणीक तशेंच सगळीं आपलो वाडदीस ओरोगणाचो वर्शीक दीस पाळटात तांचे पासत मागुया. आमची काल गोंयची भुरगीं, SSCची भुरगीं, तांचो निकाल जाहीर जाला. 92% पास जाले, जावं चेडे जावं चेडवां. आतां ती कॉलेजीची वो हायर सेकंडरीची वाट धरतली. ह्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या आवय बापाय पासत मागुया. हीं भुरगीं कुरपेन, जाणवायेन आनी पिरायेन वाडूंक, आपल्याक देवान दिल्ले गूण देवाचे मोहिमेक वापरूंक हे आमचे सगळे गोंयच्या भुरग्यां पासत जांकां परिक्षेंत एस मेळ्ळा तांचे पासत मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून धरून चल, वायट धरून बरें सोडून हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदान संकवार मारी सगळ्यांक दिवता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात. पूण सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमीन. Lisa,
प्रार्थुया. एक गोडयोगीच राहून आमची एक एकल्याची खाजगी ते मागणी बापाक उबारुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरूं. ह्या देण्यांच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रुचून हाडूं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां सदांच आयती करूं. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो. देखून पावलूक सोदूंक लागलो आनी मुखेल यादीकाची आनी हेर महादोम सोबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पोस सादुनीचो आनी दोर फ्राजेवाचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महादोर सोबेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवाचो पूत. मेली पुनोन जिवोन जातली म्हूण हांव बोरवासो दोत्तां. देखून म्हजी आयज जोटी आसा. अशें म्हणून फुडें फारिजेवान आनी सादुकीन मदें विद्वाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाटांनी फुटली. पुनोन जिवन पोण देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत माननात, पूण फारिजेव तिवूय मानून घेता. हाका लागून गोलबोग जाले आनी फारिजेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेतान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सोवे आमकां कांयच वायट मेलो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जायत कोण जाणा. हुकोंत अशीच वाडली आनी पावलूचे पिजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवून सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोलान काडून कोश्टांत व्हरून म्हूण फरमायलें. दुसरे राती सैमान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसाल्यांक साक्षी दिल्यात तशीच आतां रोमांत दिवंक जाय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवी आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दादोने तुजेच आदी राखून दवरला. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासता. रातचे पर्यान म्हजें कालीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजें दोल्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें कालीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पयऱ्यान सर्वेस्पराक ताय जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो वेल्या मदें सदांच नाय आनी तुज्या विस्वासा बुद्ध्याक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिवी वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आदोनाची बोटी आनी तुज्या उजव्याक सासनाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार.
सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा ती सगळी एक जावं. तूं बापा म्हजें सोबे आसाय आनी हांव तुजें सोबे आसा. तेच भाशेन तिवी आमचे सोबे एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयला म्हूण सर्वेस्पराक विस्वास धरून सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाप्पा, हांव मागणें कोत्ता तें हाचेच पासत न्हय, पूण हांचे उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सवे आसात आनी हांव तुजे सवे आसा. तेच भाशेन तीं आमचे सवे एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवे आनी तूं म्हजे सवे, अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण, आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जुयांव आसा तुवें म्हाका दिल्या ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलो. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तसो मोग तांचे सवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सवे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakane tuka Krista. भयणी भावांनो, एक सुपुल्लो भुरगो आसलो खंय आनी तांच्या घराच्या फाटल्यान चॅरीज हांचें झाड आसलें आनी चॅरीज पिकलेली आसली. हे भुरग्याकूय केन्ना केन्नाय ताळणी येताली हे वचून चॅरीज काडून खावंक. ताच्या बापायन खंय ताका हुकूम घातलेलो, यू वील नॉट टच. तूं थंय वयचोच ना, ते झाडाशी वचो ना आनी चॅरीजूय तांकां हात लावचो ना. हे सुपुल्ल्या भुरग्याचो खंय एक इश्ट आयलो तांगेर आनी उलयता उलयता ताणें सांगलें, चॅरीज काडूंक या. त्या भुरग्यान सांगलें की ना, म्हाका बापायन सांगलां ताका हात पुरेन लायनाका. ताचो इश्ट म्हणूंक लागलो खंय, काड या आमी. तुजो बापूय चड बरो, तुका कांयच करचो ना. ही इज व्हेरी कायंड पर्सन, तो तुका कांयच करचो ना. ह्या भुरग्यान खंय ताका जबाब दिलो, हांव जाणा म्हजो बापूय म्हाका कांयच करचो ना म्हूण, पूण हांव काडिना. बापायक भियोन न्हय, पूण हांव बापायचो मोग करता दिलो. आय वील नॉट हर्ट हिम. हांव ताका दुखोवचो ना. हांवें चॅरीज काडले तो म्हाका मातचो ना, तो म्हजी रागार जावचो ना हें हांव जाणा, पूण हांव काडचो ना कित्याक
तो म्हजो खूब मोग करता आनी हांवूय ताचो खूब मोग करता. I don't want to disobey my father, not out of love, not out of fear, but out of love for him. बरी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू काय बरो निरोप दिता. चॅप्टर 17 ऑफ जॉन मागणी करता जेजू, न्हूच आपल्या शिसां पासत पूण सगळ्यां पासत, सगळ्या आमा समेस्तां पासत, की आमी सगळीं एक जावन एक मोगाची. देखून तो म्हणटा, बापा हांव तुजो मोग करता आनी तूं म्हजो मोग करता म्हूण हांव जाणा. आनी हे मोगा पासत जेजू कितेंय करूंक तयार आसता. बापाच्या मोगा पासत तो बापाची खुशी करूंक तयार आसता. बाबाच्या मोगा पासत बापाचो मोगाचो संदेश तो आपल्या शिसांक दिता. आनी जेजू खरी खात्री आसता मोगाची. आपलो बाप आपलो कितलो मोग करता तें ताका ताबे आसता. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत देवाचो मोग आमी करूंक जाय. भिरांतीन न्हय, जायते फावटी आमच्या मनांत अशें दिसता आमी भियेता. कोवीड-19 जालो, जायत्यांनी परतून म्हणलें देवान आमकां कास लायल्या. वखद ना, लोक बेश्टच मोडटा, हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन मेळना, जायते कितें आमी अनुभवलां. आनी ह्या अनुभवा मदें देवान आमकां कास लायल्या. देव आमची सूत घेता. आमी देवा सुशिल्लीं पयस सरल्या. चड करून सगळ्यांचो असलो अनुभव जाला. ताचे परस बाबा भयणीनो, देव आमचो एक एकल्याचो कितलो मोग करता. आनी ह्या मोगाचेर आड वचप हें एक व्हडलें पातळ. जायतीं आमी ताच्या मोगाचेर आड गेल्या. वो ताचो मोग आमी मोगान फारीक करूंक ना. आमी शेळमोडी जाल्या. We were cold and indifferent towards our relationship with God. हें पळोवंक ना आमी जायते फावट. देव आमची सूत घेता. Our God is a God who demands justice. हाचेरूच आमचो भर गेलो. आज जेजू काय बरे भशेन आमकां शिकवण दिता. जेजू आमचे पासत मागता. आमकां कास लाय म्हूण न्हय, आमची सूत घे म्हूण न्हय, पूण जो मोग बापा आनी पुता सोबे आसा त्या मोगान आमी एक एकलो वाडो. हो मोग आमी अनुभवूंक आनी मोगाक आमी साक्षी दिवं. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांतली निमाणी उतरां भाव भयणीनो आमकां एक एकल्याक सुरती दितात. तुवें म्हजो मोग केला, तोच मोग तांचे सोबे आसतलो आनी हांवूय तांचे सोबे आसतलो. बापान आपल्या पुताचो जेजूचो इतलो मोग केलो, तोच मोग आमचे सोबे ताणें ओतला. जी मोग आसा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन मोग आसा तुवें भिरांत ना. जी मोग आसा ती आमी दुसऱ्याक दुखोवंक सोदिना. अशेंच कितें देवा आनी आमचे मदें संबंद. तर भाव भयणीनो, हो देवाचो सासनीक मोग आमी अनुभव आनी मोगाचे गोवाय आमी जावं हे मिसान तेच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया. बिठोनी वेळार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे, C33 पेज 42. C33 पेज 42.
भयणी भावन आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या सगळें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी ती मोगान भेटूंक तुजो अदीक आनी अदीक मोग अनुभव आनी सदांच समर्पिल्लें आमचें जिवीत तुका मानू म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबोबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीधरांनी सासणेचे देवा सर्व काळांनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. सोमी जेजू मोहिमेंत राजा पातकाचेर आनी मोरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैतां गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशां मदें मोदेस्तो संवसाराचो मनसुबेदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो दोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरोसो जावच्याक जेजू आपूण आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो मस्तक आनीक ओरोम जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सगळे दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रगताची कावस नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सोर काडी तुका मनवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनान आमेन. भाव म्हणून जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी तयार जातना मनान धरुया. जेजू मागणें करतालो आपल्या बापाक ती सगलीं बापा एक जावं. जे भाशेन तूं आनी हांव एक तशींच तिवूय एक जावं आनी तांच्या एकचारांतल्यान संवसाराक कळून येवं की आमी सगलीं एक एकाच उंड्यांत बाबा भयणीनो आमी वांटो घेता. एकाच जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी सगळ्यांचो एकचार जाता. तो एकचार न्हूच इगोर्जेन पूण आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यांत आमी दाखोवन आमचे मदीं आशिल्ले जायते तरेचे तोंटे सोंपोवंक आनी जेजूच्या एकचारांत आमी सगळीं एक म्हूण ओळखून घेवंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समकें येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरमुशानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कितें अठरा की पृथ्वी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांगडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे भविसवीच्या वावरताचे दीस घाल. ते कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं सिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनान. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटू घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमचे मोदल्या कोणाक जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावया. D1:40-7 D1 page 47.
प्रार्थूया. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवांच्या उंड्याच्या आनी दाकासुरांच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे सोबे आमी सगळीं एक जावं, ताचे वरवीं सर्गीचे जाणवायेन आमी बरोवं आनी नवो जीव आमकां आनी गोठाय मेळूं अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुबांपणी घेवच्याक आमी तयार जावं आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. बांबडी 9 दिसाक नोमशीन कापेलांत बागीन आंतोनीच्या मानाक 9 चलता सुवारांची मीस. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार 7:45 7:45 मीस आसतलें कपेलांत, सान फ्रांस्काचे कापेलांत सदां भाशेन पयले शुक्राराचे मीस. इगोजेन कुमसारांत 5 ते 6 आनी सुवारांचेर मीस आनी मिसा उपरांत संस्काराक पुरम संस्काराक भेट. शेनवारा दिसाक ऑल्टर सर्वीस हांकां आमचो उलो ऑल्टर सर्विसाच्या भोगले वांगड्यांनी जमातीक वांटो घेवचो. तशेंच आमची सिनियर सिटीजन्स हांची जमात सांजे 4:30 वाजता. सिनियर सिटीजन्सांची जमात सांजे 4:30 वाजता. ऑल्टर सर्वीस हांची जमात सांजे 3:30 वाजता. 3:30 वाजता ऑल्टर सर्वीस आनी हे जमातीक येवंक आमची विनंती. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया पोवीत बॅट मिसाची F17 पेज 93. F17 पेज 93.